म्हाका अशें दिसलें लायक फर्स्ट दिसा खूप गर्दी आसतली पण इतली गर्दी ना. भाविक कोण गावले. आयज कितें सुंगटांची कढी करता. सारकी तोंड पेचून सुंगटांची कढी करता. एकदम कडक मरे चिकन धुके मक्कन मरे. ओके सो गाईज तुम्ही पोवू शकता माझ्याकडे पुमा वायट असली न्हू सो हांवें पुमा रेड घेतली माझी सायज 8 सायज. ओके हे हांवें घेतल्या जाल्यार 2 दीस जाले तुमकां दाखोवपाक विसरलो पण आतां सद्या बोडगिनीची जात्रा चालू आसा सो चलया बोडगिनी जात्रेक कितें कपडे बीन मेळटा जाल्यार पळोवया. डायरेक्ट तुमकां आतां बोडगिनी मेळटा चला. आनी हेका म्हाका पडले 1600. 2 तारीख पळयात आनी घे म्हणून आहा पळय लोक हांगासर. गाईस इपय आयज आमी येयल्लेली आसा बोडगिनी जात्रेक आनी आयज आमी फेरी भरता. आयज जावन आसा पयलो दीस जात्रेचो आनी थोडी थोडी शॉपां येतात हांगासर पळयात. सगळो सेटअप करतात ते. आयज जावन आसा पयलो दीस न्हू सो चड फेरी येवंक ना. फाल्यां परवा येता तेन्ना हांगासर सगळें भरलेलें आसतलें. म्हाका अशें दिसलें लायक फर्स्ट दिसा खूप गर्दी आसतली पण इतली गर्दी ना. लोक रावता पयल्या दिसा गर्दी आसतले म्हणून पळयता जाल्यार पयल्या आनी दुसऱ्या दिसा गर्दीच आसना. डायरेक्ट 5व्या दिसा गर्दी आसता. बॅगा पळयात बॅगा झोला झोला. हांगा तोरण हा तोरण. लेहंगा पळयात लेहंगा. भाविक कोण गावले. गायस पळय ही आमची पहिली शॉपिंग जाल्लेली आसा. हांगा भितर सरताच आमकां हांगासर दिसलो माख्याचो चिवडो. माख्याचो चिवडोच न्हू भितर बरो आहा. हे पळय हलवो बिलवो आसा हांगासर कापा बिपा. कितें हवे नाका शेंगदाणे नाका. हे नाकाल्ले घेवप चालू क्लिपां बिपां. नाका जाल्ले न्हू ते जरूरतमंद का सामान आहे. गाईस हे पळय लोणचे आमी घेतलेले आसा. हे लोणचे हे बरे दिसताले पळोवपाक पण हांवें ते घेतले न्हू रे हांवें. शॉपां घे म्हणून आसा. एका फक्त कपड्यांचीच शॉपां दिसता आनी काय ना. गेमी गेमी गेमी. स्वीट कॉर्न घेवपाक रावले आमी. कितें घेवपाक रावल्या गो नाका तुका स्वीट कॉर्न मगो. वर्सांनी हो स्वीट कॉर्न खाल्लो आनी इतलो बरो. हे घालून हाली भुरगीं रील करतात न्हू हे घालून. बॅगा पळया घे म्हणून आहा बॅगा. ह्या फावटी जायंट रील ना आसोंक जाय आसले. आय डोंट नो वाय कित्याक ना पळय ते. हे पळय घे म्हणून आहा. आयज पयलोच दीस आनी आहा लोक ना न्हू आसा. A few moments later. आयज कितें सुंगटांची कढी करता. सारकी तोंड पेचून सुंगटांची कढी करता. कानांक जाय दिसता कान पिळी नाका रे वाज जाय कान पिळी जाय. वाज हाडू नाका. आयज सुंगटाची कडी आनी तोंडाक काय ना सुंगटाचे भाजलेले ना. सुंगटांतल्या कडयेंतली सुंगटां काढून खावपाचे तोंडाक. हय चड उरोंक लागले म्हणून तूं आयज. ना हरशी तोंडाक कितें सुंगटांतल्या कडयेन सुंगटां आसतली ती खावपाची. भाजपाक कितें ना भाजलेले काय ना. ना तुका भाजलेले जाय जाल्यार तुका स्पेशली फ्राय करचे पडटले. कितें स्पेशलूच फ्राय करचे पडटा न्हू ते. हांव फ्राय करून दिवचे ना. हांव फक्त कढी आनी शीत करून दितले. तुका भाजूंक जाय जाल्यार बटाट नाही काय काय जाल्यार कोणग्यो फ्राय करता. वांयगे कितें कितें जाय ते फ्राय करता. सो गाइस तुमकां हे ग्लासाचो एक मॅजिक दाखयता पळय. फुल्लच रायडर करचे अरे पळय तुमकां दाखयता पळय तो पाणी भरता पळय उदकान भितर पळय लायट पेटली सोमती. ऐसे कशे रे दिका रे इधर मॅजिक ग्लास पळयात हितून उदीक घातले सोमती लायट चालू जाली.
एकदम कडक मरे चिकन धुके मक्कन मरे पडलेलो सौरभ कडे ना तसला ग्लास मैं माया जान डर मुझसे है गुस्सा कर पैसा मागवले. ओके सो गाईज तुमका खबरूच आसा न्हू हांव हालीं स्लिपर्स बीन चड ऑर्डर मारता सो हांवें हाडला एक शू रॅक सो आतां हो एसेंबल करता आनी तुमकां दाखयता. ओके सो आतां ओ माय गॉड हो बरो व्हडलो आहा न्हू आता पयलीं एसेंबल करचो पडटलो. ओके तुमकां दाखयता पळय लागलो गो लागीं यो हेचेर दाखय पळय पळोवंक शकता तुमी तेजेर सगळें बरयल्लेलें आसा पळय हाव इट वर्क्स. सो असो हो एसेंबल करूंक जाय आनी मागीर जाय तसो बसों येता न्हू इजिली. सो या करता आनी तुमकां दाखयता मागीर फूल पावर न्हू हांव आलमार कशे मरे हे पळय हेज्या वांगडा हे धाकटे हे मेळ्ळा हे व्हडले मेळ्ळा हे एल्बोज मेळ्ळ्या. ओके असले 3-4 आहा सो बरे व्हडले आसा जाय तशें म्हाका सॉरी जाय तशें दवरूं येयले ना म्हाका आं. ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता लेफ्यांची कडी बिमला घातल्या भितर आनी खापी आसा खापी हांवें ग्रीन ग्रेवीन फ्राय केल्लेले आसा. चला आतां जेयता हांव. ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता हे 2 सायड हांवें कंप्लीट केली आनी खूब उरल्या बरे व्हडले आहा ते सो रेडी करता पयलीं. तुमी पळोवंक शकता गायज खंय काम पावला ते हे पयात गायज हे पयात बेस्ट आहा क्वॉलिटी आनी प्लस प्लस आनीक 2 आहा इतले वयर जातले प्लस तुका जाय जाल्यार एडूय करूं येता. सो चालू आहा सद्या काम फूल जालें काय तुमकां दाखयता फूल पावर सारकें पयला हेल्प करपाक. सो पळयात केदें व्हडलें आहा तें. ओके सो आतां हेजे वयर हें आहा मागीर तुमकां दाखयता फूल. ओ वाव 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 दीस इज टू गूड. ओके सो फूल पॅक पळय सायडीकसून. ओके हांगा तुमकां कितें हे पळय हे सायडीक ऑप्शन आसा हांगासर हे दवरपाक सॉक्स लेसी तशें ह्या वाटेनूय आसतले ना त्या वाटेनूच आहा एके वाटेन आनी बेस्ट आहा न्हू. ओके आनी कितें आहा हांगासर पळय चेन आसा ही चेन अशी उगडपाची वयर आनी ते ओपन जाता. सो दोनी वाटेन चेन आहा तेका सो हांवें एक सायडीक ओपन करून दाखयल्या तुमकां पळय आनी अशी शेल्फ्स आहा मागीर तुमी जाय तशें तुमचे शूज स्लिपर्स जाय तशें दवरूं येता. आनी इट्स अ ह्यूज आहा बरी व्हडली आहा पळय ती बरी व्हडली आहा खूब पेर येतले भितर. सो सगळें मॅस जालां तें साफ करता हांव आनी हितून फाल्यां घालता सगळें तुमकां दाखयता मागीर. धूप लायला भितर आनी कहो जाला तो पळयात हा बरें कहो भायर सरता पळयात धूप. The next day. पळय गाडयेचे सगळे न्यू इयराचे सगळे उक्ते गेला पळयात. सो आतां सर्विसींग चालू आहा जावनी बेगीन सर्विसींग मागीर चल्लो हांव कामां आहा म्हाका आयज सॉलिड. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशें आसात तुमी देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. आनी आयज हांवें काडलेली आसा म्हाजी बीस्ट भायर यामाहा आयरॉक्स. कितले दीस जाले चलोवंक नासले न्हू हांवें म्हणलें चलया आनी अंकिता घरा कडेन आहा बरें ना तें सो तेका आनी घेवन येवंक ना हांव म्हाज्या वांगडा हांवें बेलमंडाक घेवन येयला. सो आतां हांव चल्लो मातसो पणजे वाटेन पळयता कितले दीस जाले देवळान वचोंक ना देवळान वयता मातशें अंकिता खातीर ब्लेसिंग्स करता आनी येता आसतना मागीर कितें मेळ्ळें जाल्यार घेवन येता खावपाक. ओके सो हांगा आमी खंय पावले ती पळया बिट्टोना पावले आमी बिट्टोना वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आहा ही बिट्टोना. आनी आयज अंकिता ना आयज मातशें म्हाका लगूच दिसता बायक घेवन खंय वयपाक बिकॉज म्हाका एकटो ट्रॅव्हल करपाक आवडना. तरी हांवें आयज संदेशाक हाडला वांगडा तेका आनी म्हटलें वाऱ्याक आनी नाका वाऱ्यान आनी परत जावंक थंडी आनी जोर. सो हांगासर कोण कोण लागीं रावता कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा नाल्यार मॅसेज करा म्हाका.
कोण कोण रावता तो लागीं हांगा. आता हांव एकूच हॉर्न मारता पळय, कसले भुरगे धांवन येतले पळय. पळयलाय कळ्ळें धांवन येयले पळय भुरगे. अंकिता को बोला थोडा चल. सांगा बेगीन. तू खाता हा खा. म्हाका कित्याक फोन मारून त्रास करीत हायवेर. भूख लगा था दीदी को इसलिए फोन करी कह रही थी. हा मागीर म्हाका सावंक जाय आसलें. म्हाका सावन जेवण खांक वयताय तूं. बेड वचोन येता. खंय वयता आतां घाटीन खंयी. सो गाईज तुम्ही पोळू शकता हांगासर सुंगटां रवा फ्राय जाता. ओके सो गाईज तुम्ही पोळू शकता आनी सध्या थोडे घातलेले आसा, थोड्या माझ्या त्या घरा कडेन हांव फाल्यां घेवन येतलो. आनी मागीर एका चेन आहा, ती चेन ही वोड. नो डस्ट नथींग जालें. ओके सो गाईज आयज आमच्या मुखार आसा सुंगटाची कडी, तितून बिमला रायस, ही कसली भाजी गो आग? नाबाची भाजी आणि सुंगटा रवा फ्राय. चलो करते है चालू. ओके सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें जात्रेकसून हें हाडला कवर. हे कवर म्हाका पडले 200 रुपया अंकिताच्या फोनाक. ओके बरें दिसता पळोवपाक पळय, नीट अँड क्लीन सारकें ट्रान्सपरंट. ओके कितें चालू आहा गो आग हांगा. सो काय आता जाल्लेली आसा रातची 2 आनी आमी खाता बिबिंका. आत्तां ऑर्डर केल्ले हांवें स्विगी वयल्यान. ते आतां येयला. लोकांक फकाणां दिसता 2 जाल्या म्हणून. दाखय गो मोबायल दाखय तुजो. पळय पळयात 140. पेयात दाखय मगे हांगा. पेयात कितें पळय पेयात दाखय नासतना दिसतलं. म्हाका दिसता तूं फुडें येता म्हणून. तुका तुका फुडें येवंक कितें जालें? सो गाईज तुम्ही पयला आसतले घे म्हणून स्टॉला आसा. खंयसर आसा? बोडगिनीच्या जात्रेक. बोडगिनीची जात्रा खंय? म्हापसा. तुम्ही येवचे, बोडगिनीच्या जात्रेक वयचे, घे म्हणून स्टॉला आसा, थंय शॉपिंग करची. ओके आनी म्हाका जाल्यार बरें दिसलें. पूण कितें आसा, म्हाका कपडेच मेळोंक ना आनी हेकाय मेळोंक ना. आनी ती न्हू थोडी थोडी स्टॉलां सेटअप जाताली म्हणजे कपड्यांची स्पेशली. सो फाल्यांसून टोटली सगळें ओपन. तुम्ही वयचे, जाता तितली भरपूर शॉपिंग करची आनी बोडगिनी बोडगेश्वर देवाची आमची न्हू कितें म्हणटा ते थंयसर ब्लेसिंग्स घेवपाचे. हय आनी येस पयला आसतलो आयच्या ब्लॉगान तुमकां हांवें शिवरॅक दाखयला. शिवरॅकाची लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता. व्हिडिओ पॉज करपाची, तुमकां ते प्रोडक्ट म्हणून क्लिक जातले, स्क्रिनीचेर क्लिक करपाचो, बाय करपाचो. सारकें उलयलो काय ना? बरो व्हडलो येयलो शिवरॅक न्हू. बरो व्हडलो आसा तो. बरो व्हडलो म्हणजे हायटेड आसा बरो. जाय तितले स्लिपर्स बीन भितर घालूंक मेळटा. ओके सो तुमी घेवचे, तुमी फूल पावर सारके शॉपिंग दामून करची. म्हापसा वयता जाल्यार आयकतात न्हू. आनी आमचे बाबा हल्ली फकाणां झगड्यो चालूच आसता, सो ते इग्नोर करपाचे तुमी. आतां म्हाका रूच येयला आनी कितें खावपाक. आतां म्हाजे कडेन पयशे ना. बाय बाय. बाय बाय. चला गाय मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नवें आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टील दॅन टाटा, गुड नायट आनी फूल पावर. बाय. गुड नायट गायज. सबस्क्राईब करा भावानो, सबस्क्राईब करा.